नमस्कार. हेडोनच्या ह्या आयच्या एपिसोडात तुमकां येवकार. आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जे आदले काँग्रेसीचे आमदार आणि भाजपाचे नवे उमेदवार अशी हांव तांची वळख करून दिवपाक शकता. फाटली सप्तकां दयानंद सोपटे आशिल्ले आमचे बरोबर. आज आसात सुभाष शिरोडकर. सर, वेलकम टू द शो. पयलो प्रश्न जर सादो जो सगळे जाण विचारता सध्या की तुमची पक्षांतराक सध्या 70 कोटींची पक्षांतर म्हणटात. हे कितें गणित 70 कोटींचे आनी तुमी ते जस्टिफाय कशें करतात? नाही पळयात, लँड इक्वेशन जे आसा पळय न्ही हे खंयच्याय व्यक्तीचें आनी खंयच्याय जाग्यार जावंक शकता. तशें 2012 म्हजी जमनीचें लँड इक्वेशन प्रोसेस सुरू जाल्लो. तो प्रोसेस जालो तो सुरू जालो तो 2015-16 म्हळ्यार सोंपलो. ताजेर एवॉर्ड आयले. एवॉर्ड आयले नंतर आतां जमीन घेतली आनी पयशे दिवप ना हें कायद्या खंय बसत ना न्ही. जमीन खंयच्याय व्यक्तीची घेतली की त्या जमनीच्या हाजे प्रमाणे ताका पयशे येवंक जाय. बरोबर. मग तशें म्हाका पयशे येयल्ले आसात. इतकोच हें. पण सगळे जाण जो प्रश्न उपस्थित करतात तो पयशे येवपाच्या टायमिंगाचेर. आनी 2012 सावन हें जालें आनी ताजे उपरांत कितलेशेच वेळ जी गजाल चुकीची सरकारान तुमकां पयशे दिवपाक कळाव केलो. वेळ केल्लो भरपूर नाही मध्यंतरी इलेक्शन्स आयलीं. ते इलेक्शनाक जवळ जवळ 8 महिने थंय गेले. 8 ते 10 महिने. इलेक्शन जाले नंतर हांव परत गव्हर्मेंटाक अप्रोच जालो. कित्याक म्हाका एक कोर्टां वचपाक परत सूट आशिल्ली. म्हणजे हांवें केन्नाय कोर्टां वचपाक जातालें. पण हांव परत गव्हर्मेंटाक अप्रोच जालो की अशें आसा. तर त्या वेळार गव्हर्मेंटान परत डिसिशन घेतलें की ही जमीन जी आसा पळय हे जुनी पयशे आमी तुमकां दितात. पूण ताजेर म्हजेर कंडिशन घातली. कितें की सादारणशे 7 ते 9 वर्सांक इन्स्टॉलमेंटान हे पयशे फारीक करता अशें म्हणून. म्हणजे म्हाका गव्हर्मेंटान एकदम लंप सम दिवना. तशें दिल्यार तो व्हडलो उपकार जाता आशिल्लो. पूण तशें दिवनात पयशे दिले ते म्हजेर कंडिशन घातलें की आमी जमीन घेतात पूण पयशे तुका दितले ते लंप सम दिवचे नात इन इन्स्टॉलमेंट्स. एक. दुसरें 70 क्रोर्सांतले 63 क्रोर्स आमची फॅमिली घेतात. आमची फॅमिली म्हणजे 4-5 भाव आमी सगळे. ताजेर परत इंट्रस्ट ना. म्हणजे 7 वर्सां पर्यंत मुखाल्ली 6 वर्सां पर्यंत आय हॅव फॉरगोन माय इंट्रस्ट पार्ट ऑल्सो टू द गव्हर्मेंट फुल्ली नोईंग दॅट गव्हर्मेंट इज ऑल्सो इन अ बॅड शेप एज फार एज फायनान्स इज कन्सर्न. पण हातूंत मागीर हें खंय आयलें म्हणजे इश्यू जो आसा पळय इश्यू खंय आयला. एक जो प्रश्न आहा की तुमचे विरोधक जो आरोप करतात की ही जे डिसिजन जेन्ना जालें हफ्त्यांनी तुमकां पयशे दिवपाचे आनी जेन्ना इन्स्टॉलमेंट स्टार्ट जाले तेन्ना मनोहर पर्रीकरान तुमचे कडच्यान उतर घेतिल्लें की आपल्याक जाय तेन्ना तुमी रिजायन जावपाचें. हो विशय जो आसा पळय न्ही हो काही आतां हांव दॅट्स व्हाय आय एम आस्किंग यू व्हेरी फ्रँकली. अशे प्रकारची उलोवणी केन्नाच जावं ना. ह्या प्रकारची उलोवणी केन्नाच जावं ना. चडांत चड ताणें चवकशी केली जर जायत जाल्यार इन्स्टिट्यूशन्स वगैरे कशें चलता कितें चलता वगैरे वगैरे वगैरे. कारण हांव सदींच प्लीड करीत गेल्लो की म्हजे जमनीचे पयशे काही बाबतींत आमच्या कुटुंबाक पूण चडांत चड पयशे एज्युकेशनाक खर्च जातले अशें म्हणून. आनी आय हॅव स्पेंड 47 इयर्स इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन. बरोबर. त्यामुळे तांणी पयशे रिलीज करपाचो हें घेतलो जाचो फायदो अशें म्हणून ना की स्वस्ता हें कोणा व्यक्तिशा कोणाक हें जावं ना. नुसी आज म्हज्या संस्थेंतल्यान जवळ जवळ 4000 सुमार इंजिनियर्स पास आउट जावन गेल्ले आसात. जवळ जवळ 700 ते 800 डॉक्टर्स जावन गेल्ले आसात. आय ऑलवेज से विथ अ प्रायड की दीस इज अ स्टेट कॉन्ट्रिब्युशन. कळ्ळें की ना. त्यामुळे थंय पयशे दिवपाचे पयशे घेवपाचे हातूंत काय हेंच ना. आनीक पॉलिटिकल कमिटमेंट नासलोच कसलोच पॉलिटिकल कमिटमेंट नेवर. सो तुमची लँड एक्विजिशन त्या लँड एक्विजिशनाचे पयशे आनी तुमचे पॉलिटिकल डिसिजन हांचो कांयच संबंद ना. खरें म्हटल्यार हांव सांगता तुमकां म्हाका जो डेव्हलपमेंट गोंयांत जाल्लो आसा फाटल्या 4 वर्सांत हांव पळयतां तो डेव्हलपमेंट दोळ्या भरपा सारको. आनी हांव बारीकसाणी पळयतालो. आय एम नॉट जस्ट अ स्टुडंट ऑफ पॉलिटिक्स इन एट अ प्रायमरी लेवल. हांव सामकें बारीकसाणी पळयतालो हें कशें जाता कितें जाता वगैरे वगैरे. आनी हाजे मुखार गोंयांत मुखाल्ले 20 वर्सां 30 वर्सां 40 वर्सां फॉर एग्जाम्पल एक मांडवी पूल जावप म्हणजे थंय आज ज्या लोकांक कंजेशन फेस करचें पडटा यू सी दॅट वील बी टेकन केअर ऑफ इन द नेक्स्ट से 40-50 इयर्स. एक जुवारी पूल तयार जावप म्हणजे ताजो इफेक्ट जो आसा पळय न्ही हांवें मोबिलिटी किंवा ट्राफीक जें आसा पळय न्ही हे कितले मोठ्ठे प्रमाणांत सुदारणी जातली गोंयची. अशें 1 आनी 2 न्ही खंयचोय तालुका घेतलो जर जायत ह्या तालुक्यांनी आज जे डेव्हलपमेंट पळयतात न्ही तो डेव्हलपमेंट पळयतरी मनशाक हाय जाता म्हणजे दादूस जाता अशें. या दीस इज गूड दीस इज वॉट गोवा निड्स. ही जाली फर्स्ट फेज ऑफ डेव्हलपमेंट. हाज्या पेक्षा सेकंड फेज ऑफ डेव्हलपमेंट आमी वचूंक जाय. म्हाका एक गजाल सांगात. ही डेव्हलपमेंट सद्याक म्हादेव नायकाक पटना. काल तांची सभा जाली. आक्रमक सभा जाली. तुमकां हरोवपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवचें म्हूण ताणें उलो मारला. आनी एज ऑफ नाव
ते भारतीय जनता पक्षांतच आसात. आसूंये असले म्हूण कांय परवा येना, कित्याक हांव भारतीय जनता पार्टी आयलो तो सांगपाक न्ही, कोण हेका काड ताका काड म्हूण सांगपाक येवं ना. आनी तशें पळोवपाक गेलें जर जायत जाल्यार भाजी म्हणजे भारतीय जनता पार्टी पर्टिक्युलरली शिरोडा जे मंडळ हें आसा पळय न्ही, तातूंत खुबशे म्हजे वेल विशर्स आसात, खुबशे फ्रेंड्स आसात. आजूच न्ही, ते खाली आशिल्ले आनी पयलीं आशिल्ले. देर आर लॉट मेनी ऑफ देम. कारण म्हज्या 35 वर्सांच्या पॉलिटिक्सांत हांवें सहसा दुस्मान तयार करूं ना. रायट फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल टू द टॉप लेवल केन्नाच ना. कारण हांव नेगेटिव्ह केन्ना विचार करीत ना. नेगेटिव्ह विचार न करता म्हणजे पॉलिटिक्स आसता किंवा समाजकारण आसता. पण एक गजाल म्हाका सांगात की महादेव नायकाचो विरोध असोच जर चालू उरलो तुमकां तो माल पडचो ना? म्हाका दिसना. कारण ही सो इनसिग्निफिकंट. हांव इनसिग्निफिकंट म्हणना, सिग्निफिकंटूय म्हणना. कारण शिरोडेचे लोक जे आसात ते सुबुद्ध आसात, ते विचार करपी, आनी त्यामुळे ते विचारान करून जे कितें प्रॉपर डिसिशन घेवपाक जाय ते घेतले. आनी ताजे बद्दल म्हाका साम खात्री आसा. भारतीय जनता पार्टीचे केडर हे इल्लें तांचे बरोबर आसचे ना? काही थोडेशे लोक आसूं शकतात, पूण म्हाका आनी एक कॉन्फिडन्स आसा. तें म्हटल्यार अशें की भारतीय जनता पक्षाचे जे लिडर दिल्ली आसात ते हे जे वातावरणात सद्याक मातशें चल्लां त्या संबंधी ते पुरेपूर काळजी घेतले मुखाल्ले सादारणशे 7-8 दिसां भितर. खरें म्हटल्यार आमकां ती बेगीन घेतली जाय अशें आसा. म्हणजे तांकां आफोवन हाडून जाणीव करून दिवपाची बाबा अशें अशें तुमचें कर्तव्य आसा, काम आसा वगैरे वगैरे वगैरे. कारण हें कशें आसा की बीजेपी पार्टी फोर्टिफाय म्हणजे सपोर्ट जावचो वगैरे वगैरे ह्या पद्दतीन हें जाल्लें आसा. आनी म्हणून म्हाका सांगून दिसता तें अशें की मुखाल्ले 8-10 दिसां भितर आमचे सेंट्रल लिडरशीप जे आसा पळय न्ही ते हातूंत भितर इंटरवेन जातले. एक गजाल, तुमी जेन्ना भारतीय जनता पार्टीक वचपाचो निर्णय घेतलो तेन्ना तुमी इमॅजीन केल्लें किंवा इवन मांद्रेची जें सिच्युएशन आसा तें धरून किंवा आतां शिरोडाचें कारण महादेव नायक येतगीर हो बोवाळ सुरू जाला परत येतगीर. हय. मांद्रेचो बोवाळ जालो ऑलमोस्ट 2 आठवडे जाले चालू आसा. तुमी जेन्ना निर्णय घेतलो तेन्ना तुमकां दिशिल्लें की इतलो बॅकलॅश हो पक्षाच्या भितरल्यान जातलो म्हणून? ना. उदाहरणार्थ शिरोड्यात बॅकलॉश ना. कालच्या एक मिटिंगेंत ते जरी उलयले म्हाका पूर्ण कॉन्फिडन्स आसा की थंय बॅकलॅश कांय येचचें ना अशें म्हणून. पूर्ण खात्री आसा. सत्तरी आमची मांद्रे संबंदी जें कितें चल्लां म्हाका दिसता आमचे पार्सेकर साहेब आसात, सुज्ञ आसात आनी तांचे कडेन त्या प्रमाणे उलोवप जातलें अशें दिसता म्हाका. तुमकां लक्ष्मीकांत पार्सेकराची भुमिका पटना? ना ना, पटपाचो न पटपाचें ना न्ही. यू सी इज एन फर्स्ट रिएक्शन. खंयच्याय व्यक्तीचें अशें काही घडलें पॉलिटिकल उलथापालथ काही घडली की रिएक्शन आसता. इज बट नॅचरल. त्या बद्दल कोणाक दोश दिवपाचो ना. तांचो एक आर्ग्युमेंट सद्या जो प्रामुख्यान चल्ला तो म्हळ्यार काँग्रेसींतले मनीस भारतीय जनता पार्टी भितर हाडून खंय तरी भारतीय जनता पार्टीचो कोर कॅडर किंवा कोर लिडरशीप किंवा कोर मुल्यां ही डायल्यूट करपाचो प्रयत्न जालो म्हणून. इज नॉट दॅट. सी तुमी जर ती मुल्यां घेवन ती तत्वां घेवन जर काम करपाक थारायलें जर जायत इज अ एसिमिलेशन ऑफ. तातूंत डायल्यूट करपाचो कांय प्रस्न येना. डायल्यूट करपाचो प्रस्न येना. हांव हांगसर आतां सुभाष शिरोडकर फाल्यां आमदार म्हणून बीजेपीचे कितें डायल्यूट करूं शकता हांव? हय की ना. इवन फाल्यां सोपटे आमदार जाले. इन वॉट वे एंड टू वॉट एक्सटेंट ही कॅन डायल्यूट थिंग्स. कारण बीजेपीची तत्वां वगैरे जी आसात पळय न्ही इतली मुरब्बी आसात किंवा मुरिल्ले आसात आनी दॅट्स वाय द पार्टी हॅज ग्रोन फ्रॉम 2 to 270 इन द कंट्री. तुमी म्हणटात की काँग्रेसींतल्यान आनीक लोकूय भारतीय जनता पक्षा भितर आयले तरी भारतीय जनता पक्ष डायल्यूट जायना? आय डोंट थिंक. कारण ती आयडियोलॉजी आवडल्या कारणान पसंत पडिल्ल्या कारणान कार्यपद्दती कार्यशैली पसंत पडिल्ल्या कारणान लोक एखादी येतात. आनीक काँग्रेसींतल्यान आयल्यार घेवचे? आयल जाल्यार ऑफकोर्स ते हायकमांडान थारावपाक जाय. गरज आसा घेवपाक जाय, लोकांच्या हाजे खातीर बऱ्या खातीर घेवपाक जाय की नाका वगैरे हें तांणी थारावपाचें आनी त्या प्रमाणे निर्णय घेवपाचो. पूण तुमी म्हणटात जर दुसऱ्या पक्षांतलो कोणी येवपाक सोदता त्या जाग्यार भारतीय जनता पक्षाचें स्थानीक नेतृत्व जरी आसलें तरी कित्याक घेवचो? सी कशें आसता लिडरशीप हे 2 गोश्टीन वचपाक जाय. एक वी वील वर्क टुगेदर. सी दॅट युनिटी वर्क कल्चर जें आसा पळय न्ही दॅट इज अ मस्ट. आनी ते पार्टींत येवंक जाय आसा.
कळ्ळें की ना मातशें खंय ह्या बाजून त्या बाजून खंय आदळ आपट जालें जर जायत जाल्यार ती सांदून घेवपाक जाय अशें म्हणटा आमी कोंकणीन म्हणटात तें जातलें अशें म्हाका दिसता मुखावेल्या कांय दिसांनी हांव कित्याक विचारता कारण तुमचो राजकारणांतलो अनुभव खूब व्हडलो आसा हय आणि एक जो मुद्दो एक BJPच्या कॅडरांतल्या मनशान मांडलो म्हजे कडेन अनऑफिशियली उलयतना वॉज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट आणि नॉट एज अ BJP कॅन्डिडेट ऑर BJP पर्सन ना बट आय वॉन्ट टू आस्क यू दीस एज अ पॉलिटिशियन कारण तुमचो राजकीय प्रवास तेजो आसा तांचें म्हणणें आशिल्लें की लक्ष्मीकांत पार्सेकार जाले फाटलीं 2-3 इलेक्शनां जिखून येतात महादेव नायकाचे तरी तशें तांचें एकच इलेक्शन आसा पूण अशी परिस्थिती आसा की तुमी इलेक्शन हरल्यात 2012 भितर काँग्रेसीचे सामके हेवीवेट सगळे इलेक्शन हरिल्ले आणि 2017 भितर ते परत जिखून आयले कितलेशेच जाण सो तांचो आर्ग्युमेंट तो आशिल्लो की जावं तो राजेंद्र नार्लेकर किंवा लक्ष्मीकांत पार्सेकर किंवा दयानंद मांद्रेकरा सारको मनीस जो कन्सिस्टंटली जिखून आयला ते एकूच इलेक्शन हरतात आणि तांच्या जाग्यार जर पार्टी आयात करपाक लागता उमेदवार जाल्यार डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली ते पक्षाचो कोर लिडरशीप जी आसा ताजेर पांय दवरतात नॉट नेसेसरली सी कशें आसता कारण तुमचे कारण तुम्ही जरी इलेक्शन हरले तरी काँग्रेसीन तुमच्या मतदारसंघा भितर दुसरो उमेदवार आयात करपाचो किंवा हाडून तयार करपाचो प्रयत्न केलो ना ताका लागून तुमी परत जिखपाक शकले ना बरोबर आसते पूण त्याच बरोबर आमी पळोवपाक जाय की सी BJP पार्टी हॅज ग्रोन फ्रॉम 2 to 270 or 280 इजंट इट तर ही ग्रोथ जी जाली पळय न्ही तर लायक मायंडेड लोक इकडे आयिल्ले कारणान कॅडराचे लोक आसातच पूण त्या कॅडरा भितर जर अजून लायक मायंडेड लोक येता जर जायत आनी पाठबळटिता जर जायत काँग्रेसीन पयलीं तेंच आशिल्लें न्ही काँग्रेसीत सुद्दां पयलीं सुरवातीक MGतल्यान खुबशे लोक आयले खुद्द आमच्या आदले मुख्यमंत्री राणे साहेब आशिल्ले पळय न्ही हे पयलीं MGतल्यान आयिल्ले तर असे खुबशे लोक तेन्ना काँग्रेसीत आयले आनी त्यामुळे काँग्रेसीक पाठबळ मोठ्या प्रमाणात मेळ्ळें गोंयांत मोठ्या प्रमाणात आनी ते केन्नाच्यान सुरू जालें ते 1980तल्यान सुरू जालें 1984तल्यान प्रॉपरली सुरू जालें सारकें ऑन म्हणजे बॅनर ऑफ अ काँग्रेस पार्टी पूण ताजे पयलीं MG आशिल्ली पूण जेन्ना हे लायक मायंडेड लोक सगळे एक जाले तेन्नाच काँग्रेस हांगसर रुजू जावपाक शिकली आतां BJP भितर काही लायक मायंडेड लोक जेन्ना काँग्रेसींतल्यान म्हण किंवा इवन दुसरे पक्षांतल्यान सुद्दां आयल्यात हाजे पयलीं आयल्यात आजच न्ही बरोबर हाजे पयलीं आयिल्ले आसात तर म्हाका दिसना की तातूंत कॅडरा संबंदी भिवपा संबंदी वगैरे कितें जाय अशें आसपाक ओरिजिनल नेतृत्व काबार जाता अशें तुमकां दिसता नेवर ओरिजिनल आसा तांचे कडेन लिडरशीप तशी आसा यू सी एकदां संद मेळ्ळी त्या ओरिजिनल नेतृत्वाक म्हणजे ओरिजिनली जे BJPतले आसा तांकां दे वील कम आउट विथ अ फ्लायींग कलर्स प्रश्न आसता तो काँग्रेसीचो काँग्रेस तुमच्याय मतदारसंघा भितर नेटान कामाक लागल्या कितलो थ्रेट दिसता तुमकां काँग्रेसीच्या खंयच्याय उमेदवाराचो थंय काँग्रेस कितली पर्यंत आसा हय हाजी पयलीं कितकी आशिल्ली आनी फाटल्या जवळ जवळ 20-30 वर्सां कितली आसा हे पुराय म्हाका खबर आसा बरोबर त्यामुळे हांव निर्धास्त आसा आय एम गोइंग टू क्रॉस द लिमीट ऑफ 15,000 वोट्स इन शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी तुम्ही इतले कॉन्फिडंट आसा सर 100% इनस्पायट ऑफ समजा महादेव नायकाचे बंड चालूच उरल्यार सुद्दां 15,000 बंड कोणाचें आसचें ना आनी एक 15 दिसांनी पळय आनी एक 15 दिसां वाट पळयलें जर जायत बंड सगळे बंडोबा थंडोबा जातले म्हणटा तुमी सगळें थंड जातलें एक आरोप जाता तो म्हळ्यार काँग्रेसी कडेन तुमी सोडली काँग्रेस आणि तातूंतले शब्द वापरले की तुमी गद्दारी केली ह्या गद्दारीच्या आर्ग्युमेंटाक तुमी जाप यू सी देर इज अ लीगल फॉर्मॅट आय हॅव रिजायन बिकॉज लॉ प्रोवायड्स दॅट and before resigning I have taken into confidence म्हणजे साधारणशे 400 प्रॉमिनंट कार्यकर्ते आसात हे कार्यकर्ते हांवें कॉन्फिडन्साक घेतले हे 14 तारखेक 15 तारखेक हांवें नंतर आनी एक साधारणशे 200-250 बायलो मनशांची म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुपाची बायलो मनशां आसात जी म्हजे खातीर वावुरताली तांची मिटींग घेतली अशें जवळ जवळ 600 ते 700 लोकां कडेन हांवें इंट्रॅक्शन केलें आनी इंट्रॅक्शन केले नंतर जेन्ना तांची संमती मेळटरी हांवें थारायलें की येस ऑन 16th 15th I should go and 16th I should resign. गद्दारी न्ही हेच प्रश्न येना न्ही आय हॅव रिजायन आफ्टर कन्सल्टेशन टू माय पीपल टू माय वोटर्स टू माय कॉन्स्टिट्युएंट्स तुमी काँग्रेसीक डीच केली अशें तुमकां दिसना आय डोंट थिंक म्हाका दिसना कारण तुमी 1.5 वर्सां पयलीं इलेक्शनाक गेल्ले आनी 1.5 वर्सां उपरांत तुमी हो निर्णय घेतला हय कित्याक थंय वातावरण म्हाका बरोबर दिसूना ओके तुम्ही म्हणटा वातावरण खंयचें म्हणटा मतदारसंघाचें काय गोंयचें काँग्रेसीच्या लिडरशिपी भितर ओके काँग्रेसीचें वातावरण लिडरशिपी भितर वातावरण कंडिसीव नाशिल्लें
पयलीं म्हटल्यार एक वातावरण ते आमी 17 आयले 17 आयले नंतर सुद्दां आमचें सरकार जायना आनी जेन्ना 6 म्हयन्याक जेन्ना हांव एनालायज करपाक लागलो आनी अशें कित्याक घडलें हें घडपाक कारण कितें कोण कारणीभूत ताका वॉट वर द रिजन्स हे जेन्ना एनालिटिकल रिपोर्ट हांव स्वताक इवॅल्युएट करपाक लागलो तेन्ना म्हाका लक्षांत आयलें की ना हांगसर कितें तरी चुकीचें मोठें आसा पण ताजे नंतर सुद्दां 17-18 म्हयने सरकार घडयता म्हणजे जें कितें चलतालें चर्चा वगैरे वगैरे इट वॉज नॉट दॅट कंडिसीव तुमकां कितें दिसता कारण कितें आनी जबाबदार कोण सो एक म्हणजे एकता जी जाय ती ना ती दॅट इज लॅकिंग दुसरें सॅक्रिफायस करपाचें थंय ना सो दीज आर टू थिंग्स वीच आय ऑब्जर्व व्हेरी मायन्युटली आनी म्हाका दिसलें की ना से आय शूड नॉट कंटिन्यू वर्क हियर तुमी कितें म्हणटा काँग्रेसी भितर तुमकां भवितव्य दिसलें ना भवितव्याचो एक भाग जालो पूण थंय जें वातावरण जें आसा पळय न्ही तें वातावरण म्हाका तितलें दिसलें ना जबाबदार कोण ऑफकोर्स से एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल प्रत्येकान आपापले तो विचार जो आसा पळय न्ही तो विचार जर तसो मांड घेतलो जर जायत जाल्यार द थिंग्स कॅन इम्प्रूव पक्षाचे स्थानिक नेतृत्व जबाबदार काय केंद्रीय नेतृत्व जबाबदार दोन्ही लेवलाचेर आसा दोन्ही लेवलाची जबाबदारी आसा थोडीशी फॉर एग्जाम्पल यू सी गव्हर्मेंट जावना ताका स्थानिक नेतृत्व जे आसा पळय न्ही काही बाबतींत पूण जे देश लेवलाचे पातळीचे नेतृत्व दॅट वॉज मेजरली रिस्पॉन्सिबल तुम्ही म्हणटा सरकार न जावपाक केंद्रीय नेतृत्वाची जबाबदारी चड आशिल्ली एक गजाल म्हणा तुमी युनिटीचो प्रश्न काडलो व्हेरी फ्रँकली काँग्रेसी भितर युनिटी अशी केन्नाच नाशिल्ली केन्ना आसताली ऑलवेज देर यूज टू बी फॅक्शनलिझम आनी ग्रुप्स इन काँग्रेस इतली विविडली तरी दिसना लक्षांत नाशिल्ली पयलीं इतली विविडली तरी ना फॉर एग्जाम्पल आय वॉज पार्टी प्रेसिडेंट विथ दिगंबर कामत फॉर ऑलमोस्ट 5 years आय वॉज विथ हिम सारको म्हणजे शोल्डर टू शोल्डर फॉर सपोर्ट नेवर आय रेज अ क्वेरी अगेन्स्ट हीज दिस थिंग कळ्ळें केन्ना तशी काही गोश्टी आसचे पडटात तातूंतल्यान थोडेशें मार्तीन घेवपाक जाय थोडेशें समजून घेवपाक जाय एकमेकाक तातूंतल्यान ती युनिटी जी आसा पळय न्ही ती फॉस्टर जाता तुम्ही कितें म्हणटा आज गिरीश चोडणकर काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष आसात ते कमी पडले काय विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून बाबू कवळेकार कमी पडले टेकन रिसेंटली काय बाबू कवळेकार कमी म्हाका कोणाची व्यक्ती संबंधी सांगपाचें ना कारण नाव आय डोंट हॅव एनी रिलेशन्स सो तांणी तांचे कितें म्हणटा तशें पार्टी पक्ष आसा पळय न्ही तो सांबाळपा संबंदी आनी सुदारपा संबंदी तांणी विचार करपाक जाय आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन एनीबडी ना पण कारण तुमची तातूंतच लिपल्यात न्ही पक्षान सांगलें न्ही कारण म्हणजे ही सांगलें म्हणजे थंय एकी तितली दिसूं ना एकमेकाक सांबाळून घेवन वचपाचें हें आसा तें दिसूं ना थंय आनी दॅट्स वाय आय डिसायड एक ताजे उपरांत बोवाळ सुरू जालो की काँग्रेसीन कितलेशेच आनी वर्सांनी प्रोबेबली एक प्रदेशाध्यक्ष भंडारी समाजांतल्यान दिलो आनी ताणें टेक ओवर करतकीर कांय म्हयन्या भितरच भंडारी समाजाचे 2 आमदार पक्ष सोडून गेले ह्या तुमी कशें रिस्पॉन्ड करता ना हो विचार करता आसतना म्हणजे सोडपाचे विचार करता आसतना आमी भंडारी कार्ड वगैरे वगैरे ताचो विचार करूं ना तो विचार निखालस नाशिल्लो तातूंत म्हाका दिसलें की येस आय शूड लीव आय कन्सल्टेड माय पीपल एंड आय टूक द डिसिजन आज जेन्ना BJP भितर तुमी चित्र पळयतात तेन्ना इतली इनफायटींग स्टार्ट जाल्या तुमकां एक पक्षाची एक तुमच्या तकल्याक इमेज आसतली ते शिस्तबद्ध कॅडर बेस्ड पक्ष म्हणून आज जी जेन्ना तुमी हें चित्र पळयता तें दुखता काय कितें ना हें कशें आसा हें रिएक्शन इमिजिएट रिएक्शन म्हटल्यार मुखाल्ली 8-10 दिसां म्हजी अपेक्षा अशी आसा की मुखाल्ल्या 8-10 दिसां सेंट्रल हायकमांड वील इंटरवेन एंड गेट द थिंग्स सॉर्टेड आउट दुसरो मुद्दो आतां नेतृत्वाचो की मनोहर पर्रीकार बरे नात आनी इफेक्टिवली फाटले कितलेशेच म्हयने ही कॅनॉट इवन कम टू द सेक्रेटेरिएट आनी BJP भितरूय इंटरनली चर्चा सुरू जाल्या की बाबा खंय तरी पक्षां भितर एक पर्यायी नेतृत्वाचो विचार जावपाक जाय तो घडये आज गरज आसना किंवा 6 म्हयन्यांनी गरज आसना पण आज विचार करपाची परिस्थिती आयल्या कशें पक्षान भारतीय जनता पक्षान ह्या विशयाक टॅकल करचें हो विशय म्हाका दिसना की हांवें हेजेर कितें सुचोवणी करपाक जाय कारण तुमी डिसिजन घेतला येदें व्हडलें तुमचें पॉलिटिकल करियराचें त्याच बरोबर म्हाका दिसना की हांवें शूड एडवायज ऑन दीस कारण भारतीय जनता पक्ष ज्याचे कडेन आज जवळ जवळ 20 ते 22 राज्य आसात आनी दे आर मॅनेजिंग ऑल दीस स्टेट्स
प्लस प्रिवियसली दे वर मॅनेजिंग एज अ ओपोजिशन फॉर द एंटायर कंट्री. तर तांकां गोंयचें हांगसरलें जें वातावरण आसा किंवा पॉलिटिकल सिच्युएशन आसा तें हँडल म्हाका दिसना की तांकां हें लागतलें. एक तुमकां लक्षात येता की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जो घटक पक्ष ह्या सरकारांतलो ताणें ओपनली सांगलां की सरकार सारकी चलना. गोवा फॉरवर्ड हो दुसरो घटक पक्ष आसा ताणें म्हळां की प्रशासन सारकें चलना. आज बाबा विजय सरदेसायान सकाळी स्टेटमेंट काढला, चीफ मिनिस्टर इज क्वाईट कॅपेबल अँड आमकां No, but he still blames the bureaucracy. गरज ना. एक घटक पक्ष लिडरशिप इज डिफरंट. No, एक घटक पक्ष लिडरशिपीक ब्लेम करता, दुसरो घटक पक्ष प्रशासनाक ब्लेम करता. अँड ब्युरोक्रेसी. बरोबर, पण एक घटक पक्ष लिडरशिपीक ब्लेम करता, दुसरो घटक पक्ष प्रशासनाक ब्लेम करता. हाजेर म्हाका दिसता स्पश्टीकरण तेच बरें दिवंक शकतले न्ही. No, but तुमचो असेसमेंट कितें? तुमकां दिसता की सगळें बरें चल्लां. आय एम नॉट एनालिटिकल पर्सन फॉर No, but your vast analytical political experience. Yeah. So म्हणजे- तुमचें मत कितें? आज सरकार सारकी चलना काय ना? नाही, सरकार चलता. चलता, सारकी चलना काय ना? बरें बरें चलता शांव म्हणटलो. कारण मनोहर पर्रीकर हांची तब्येत जरी खालवली आशिल्ली तरी आसतना दिसांतल्यान एक वेळ तरी जो नियाळ घेवपाक जाय तो नियाळ अबावट फायनान्स अबावट एडमिनिस्ट्रेशन ते घेताले. तांचे जाग्यार दुसरो कोणी आशिल्लो अशें म्हाका दिसता. तांचे जाग्यार दुसरो कोणी आशिल्लो जाल्यार म्हणटा आशिल्लो नाका तें आपल्याक जायना अशें म्हणून. पूण द वे ही हॅज मॅनेज्ड आनी म्हाका दिसता दॅट इज ओन्ली बिकॉज अफेक्शन फॉर द स्टेट. इज अफेक्शन फॉर द स्टेट विच आय केअर अ लॉट. विच आय केअर अ लॉट. परत तुमचे प्रदीर्घ राजकीय अनुभवाक लागून विचारता की खूब जाण म्हणटात आनी मदीं मदीं तुमचे घटक पक्ष म्हणटाले, अजून म्हणटात कांय जाण की ताणें मुख्यमंत्री रावचें पण ताणें चार्ज दिवचो. ही जी आयची परिस्थिती आसा, तुमी इतली सरकारां पळयल्यात, तुमी मंत्री आशिल्ले वेगवेगळे मुख्यमंत्र्यां बरोबरूय बी, तुमकां कितें दिसता? हांव पर्रीकर साहेबाक 2 वेळा मेळ्ळा फाटल्या 15 दिसाक. आनीक म्हाका दिसता स्वताक दिसता ही इज क्वायट कॅपेबल. चार्ज दिवपाची गरज ना. ही कॅन मॅनेज मच बेटर दॅन. पूण एक फाल्यां येदाकची तांणी समजा डिसिशन घेतलें की बदल करुया वगैरे वगैरे अशें म्हणून ताणें डिसिशन घेतलें जायत बीजेपी कडेन समर्थ नेतृत्व आसा अशें म्हाका तरी दिसता. तुम्हाला बीजेपी कडेन सेकंड लायन ऑफ लिडरशीप ऑलरेडी आसा. ऑलरेडी आसा. दुसरो मुद्दो आशिल्लो की मुख्यमंत्र्यान आपले काय पोर्टफोलियोज तरी डायवर्ज करचे. म्हाका दिसता ताजेर खल जाल्लो आसा म्हणजे डिस्कशन जाल्लें आसा. लेट्स वेट एंड सी. तिसरो मुद्दा की तुमचो ईडीसीचो चार्ज. जनरली कोणी असे राजीनामा दिवन गेले की मंत्रीपद बी घेतात. तुमची पदां ईडीसी आयला. कित्याक ईडीसी आनी प्लॅन कितें? फाटल्या जवळ जवळ 35 वर्सांक हांव जेन्ना निवडून आयलो हांवें खंयच्याच पयलींच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आनी आतांच्या मुख्यमंत्र्या कडेन केन्नाच पद मागूं ना म्हाका अमकें जाय तमकें जाय अशें म्हणून. कित्याक म्हाका स्वताची हितून एक कॉन्फिडन्स आसा की आय कॅन मॅनेज द थिंग्स ऑन माय ओन विथ द सपोर्ट ऑफ द गव्हर्मेंट अँड विथ द सपोर्ट ऑफ द ऑफिशियल्स. हें सामकें प्रामुख्यान हांव इतल्या वर्सां करीत आयिल्लो आसा. त्यामुळे आतां सुद्दां जेन्ना प्रवेश करपाक जालो तेन्ना उतर घालून आशिल्लें म्हाका अमकें जाय तमकें जाय अशें म्हणून. आतां एक चॅलेंजींग अशें कॉर्पोरेशन आयिल्लें आसा विच इज इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट. त्यामुळे येता त्या काळात आय वूड से दॅट इज अ चॅलेंज फॉर मी टू सी दॅट द यंगस्टर्स आर वॉट आय शुड से हेल्प्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीस कॉर्पोरेशन. इवन एंटरप्रेन्युरशीप भुरग्यां भितर जालीच पूण बिजनेस एक्टिविटी जी आसा पळय न्ही दॅट ऑल्सो आय थिंक वी वील हॅव टू बुस्ट. तुमचे इनिशियल टार्गेट्स कितें आसतले ईडीसी खातीर? ईडीसी टार्गेट जें आसा पळय तें अशें की एक म्हणजे इंडस्ट्रियल सेक्टर खंयचे येतात ते पयलीं पळोवचें पडटलें. फॉर एग्जाम्पल एक म्हणजे लक्षांत आसता अशें आसा की गोवास इम्पोर्ट न्ही एक्सपोर्ट इज जस्ट पीनट्स. बरोबर. 0.01 समथींग. आतां हो एक्सपोर्ट जो आसा पळय न्ही गोंयचो हो एक्सपोर्ट आमी पर्टिक्युलरली इन द फिल्ड ऑफ IT हार्डवेअर हातूंत आमी वाडू पळोवपाक जाय. IT सॉफ्टवेअर जालेंच. IT सॉफ्टवेअरांत वी आर डुईंग गूड हांव अशें म्हणून. कारण आमचे कडेन जवळ जवळ आज 80 ते 90 स्टार्टअप कंपनीज आसात विच आर प्रोवायडींग सॉफ्टवेअर लोकली ऑल्सो अँड दे ऑल्सो मस्ट बी एक्सपोर्टींग आउट टू अदर नेशन्स. होय एक्सपोर्ट वाडपाक जाय जेणे करून देर वूड बी फंड फ्लो which will give boost to the economy.
सेकंडली हार्डवेज आसा पळय न्ही तातूंत भितर आमी म्हाका दिसता गोवा कॅन प्ले अ व्हेरी वायटल रोल आनी ह्या नजरेन EDC हॅज टू प्ले मेजर लिडिंग रोल. तुम्ही यांना EDC इवन आमचे 2% किंवा 5% सुद्दां आमचें प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करपाचें आमचें हें जालें कुवत जाली जर जाय ताकद जाली जर जाय दॅट वूड बी बिग थिंग. तुम्ही यांना EDCचो चार्ज घेतलो आणि सिद्धार्थ कुंकळकाराक राजिनामो दिवचो पडलो. तेन्नाय बी भारतीय जनता युवा मोर्चांतल्यान अशें हें आयलें की पक्षाच्या निश्ठावनाक राजिनामो दिवन भायल्यान आयिल्ल्या मनशाक चार्ज दिता. बिकॉज हे खरेंच बीजेपीचे कॅडराचे तकल्या भितर इश्यूज आसा, तुमी तांकां शांत कशें करतले? I had discussions with Siddharth. I met him before taking charge. I म्हटले हार्ट फिलिंग ना जाल्यार हांव घेता जाल्यार हांव घेता ना. This is all what I should say in good will and good faith. So he has resigned. तुम्ही एक गजाल हांव सामकें मान्य करता, तुमी केन्नाच आपले राजकीय हातू भितर कोणाक दुखोवपाक गेले ना. Never I will do that. आज हो येदो व्हडलो शिफ्ट ओवर करतना दॅट हॅज बिकम युअर बिगेस्ट कॅपिटल टुडे. Yeah. दुखोवप ना. That is a biggest asset, I would say, in my personal life also. Not only in my political life, but also in my personal life. कित्याक एकट्या कोणाक एक ल्हानशा उतरान दुखयलें जर जायत तें उतर त्या मनशाच्या काळजाचेर उरता. सो वीच आय बीन टेकिंग द प्रिकॉशन रायट फ्रॉम डे वन. हांव ज्या दिसाक पब्लीक लायफांत स्टेप केलें तेन्नाच्यान आय हॅव बीन व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट. लास्ट म्हाका तुमी सांगलें 15,000 वयर मतां काडटा म्हणून. लीड सांगात. इट वूड बी 28,000 वोटर्स आसात. बरोबर. सादारणशे 24,000 वोटिंग जातले. सो 15,000 प्लस अनदर 9, 24. सो तुम्ही 5 ते 6,000ची लीड म्हणटात. Yes. Yeah, last time I had a lead of almost 5,000. हय बरोबर. सो यू आर सेइंग दॅट यू विल मेंटेन युअर लीड I will maintain. इन स्पाइट ऑफ द शिफ्ट ओवर. Yes. You are confident that you will maintain Very your much lead. confident. So I have pleasure talking to you. So nice.